Welcome back. Two flats were burgled in broad daylight of Tuesday in Mapsa. The theft occurred in the afternoon between 12 to 2 noon. One flat of Jitendra Prabhudesai at Garden Centre was robbed of 4 lakh rupees gold and cash of 4,000 rupees. And another of Dipali Dhauskar from Damodar Apartments with gold worth 36 lakh rupees and cash of around 15,000 rupees. These two buildings are situated within the radius of 100 meters from Mapsa police station. Both burglaries occurred on the same day and police investigation is on. आज दोन ठिकाणी दुपार 12 ते 2 ह्याच्यामध्ये दोन बिल्डिंगांनी फ्लॅटान फोडून भितर भांगराच्यो वस्तू चोरी केल्ल्यो आसा. दोन्ही कंप्लेनंटाची कंप्लेंट्स आमी रजिस्टर करून सध्या तपास काम चालू आसा. ह्या इन्व्हेस्टिगेशनान जे धागेदोरे लागतले ताचेरूय आमी विचार करतात आनी चौकशी चालू आसा. दुसरें सांगपाचें म्हणजे नागरिकांक एक कळकळीची विनंती की अशे जे व्हॅल्युएबल्स कितें आसतले जे सुरक्षीत जागेर दवरपाक जाय किंवा तेंचे लॉकर्स बी आसता आसत जाल्यार ते लॉकरांनी बी दवरचे किंवा सुरक्षीत जागेचेर दवरून तेचे प्रिकॉशन्स घेवचे. इतली मालमत्ता घरान दवरून सगळ्याच कडेन लक्ष दवरप पुलिसां कडेन शक्य जायना. त्या खातीर तेंच्यांनी सुरक्षीत जागा आपल्या व्हॅल्युएबल वस्ती खातीर दवरची. भांगर 4 लाख 4.5 लाखाचे भांगर सोडले 5,000 कॅश नाशिल्लें घरा पेंट आनी मिसेस म्हजी कामाक गेली. Ban on mining industry has affected the sales of diesel in the state. According to PTI report, plummeting sales of diesel to the extent of 15% in general and 90% have been reported in the specific iron ore rich belt of Goa. Here is a report. The negative trend has begun post-mining bans in September. A senior Indian oil company official told PTI that total retail sales of IOC, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum Limited have been down by almost 15%. Companies claim that petrol stations located in mining belt are worst affected. The oil company official claimed the sale of diesel has gone down by almost 90% compared to last year in these outlets, which were basically dependent on the mining activity. All the oil companies together has 106 diesel outlets in Goa, of which almost 30% are in mining belt, largely dependent on mining activity. Bureau report, Prudent. Fishermen at Ribandar suffered a loss of almost 1 lakh as they lost their fishing nets and equipments in the fire. Incident occurred on Monday night. Locals say live electrical conductor led to short circuit. Fishermen have lost their fishing equipments and wooden jetty. Fishermen are agitated with the authorities for non-maintenance of the electrical conductors. आम्ही घरासाठी येयल्या पळय जाल्यार बरोच उजो जालो. कित्याक आमी जायती ट्राय केली पालोवपाक आमचे कडेन पालो ना जाल्यार चड जावंक लागलो तो. आमची थिंगा बोटी आहली ते आमी मागीर बिग्यान भायर काडली लोटून नाल्यार तेंकाय उजो पेट्रोल आहलो. सर सरकुडे जाले न्हू हें पळय थिंगा केबल आला न्हू तेणी दर्यान केबल आला हेजो लायटीचो. आता ते टेम्पररी म्हणून आता ते वर्सभर झाले ते तसेच आहा. तेका लागून ते शॉर्ट सर्किट जावन तेका उजो लागलो. सगळं तिथे जाळां बिळां सगळी हे जाली. दोरयो बिरयो आसले तितून बॉक्सां आसली. कितले टोटल लॉस कितले जाला म्हणून टोटल लॉस आमकां 1 लाख जातले. परते सकाळ फुडें शॉर्ट सर्किट जाले ते दुसऱ्या खांब्याचेर. मागीर तरी इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेन करीत जाल्यार कंप्लेन तो लायनमॅनाक सांग म्हणटा. लायनमॅन आसना थिंगा जाग्यार. मागीर तेंच्यांनी शटडावन करून मागीर परते आतां टेम्परेचर परते तेंच्यांनी जॉयंट मारून गेले आनी मागीर आतां अंडरग्रावंड करता म्हणटात. केन्ना करतले अंडरग्रावंड? आतां वायर तर ही तर सारकी तर लायन आहा ती सारकी करची. वयर मारची दुर्गाक बिर्गाक मारची ती वायरी सगळ्यो दर्यान लोमता आनी ताका पायपां घातलेली आहा. ती पायपांक लागून ते हालोवन ते शॉर्ट सर्किट जाता थिंगा आनी दर्यान देंवपाक भिरांत दिसता थिंगा. दिनेश करपे फॉर प्रुडंट. Let's take a short break. Stay tuned.